Speaker sir, under subsection 2 of the section 49, the rule of procedure and conduct of business of the Goa Legislative Assembly, I may be permitted to postpone the unstarred elective number 149 and 102 to be next sitting either on the 8/8/25 of the present session of Goa Legislative Assembly. Yes. Unstarred. Yes. मुखेलमंत्र्याची हांव दखल घेवन हें सांगूंक सोदतां. पयर आमी एक ग्राम सेवकाचो इश्यू हाडिल्लो, मागीर हें जातकर हांगा डिमांड जातकर हांवें एक RTI घाली आनीक तुमचो विजिलन्स डायरेक्टराक हो ऑरवील वालिश म्हणटा तेजेर रिकमेंड केला डायरेक्टरान ताका सस्पेंड करचो, चीफ सेक्रेटरीन रिकमेंड केला सस्पेंड करचो, डायरेक्टर पंचायत ताका करना हें म्हाका रिप्लाय दिलें आज. करिना ताका? हा करिना? ना करना म्हणून. स्पीकर सर, हांव फायल मागून घेता आणि कितें जालां तें पळयता सांगता ताका. ना हें जावंक जाय, नाजाल्यार दिस इज अ कंप्लीट कॉलेप्स ऑफ हांव एडमिनिस्ट्रेशन. फायल मागून घेता आणि तेन्ना तुका सांगता. कित्याक हें तुमचें आयिल्लें आहा म्हाका. ओके. Yes. Yes. Start question 1. Sri Ganesh Gaonkar. फायल घेऊन यो. No. Yes. Start question 2. Kedar Naik. Because I may be permitted to ask question number 2P. 2B. Speaker sir, राव आन्सर सांगून यो. just a question I विचारलेलो, the various subsidies and support prices provided by the government to aid its agriculture sector to focus on paddy cultivation and horticulture with details of beneficiaries from Saligaon constituency since March. So, Speaker sir, हेजेर म्हाका first question घेवपाक जाय की हार्वेस्टिंग मशीन्स जी आसा Saligaon constituency माती मोव आणि उदक भरलेले आसना कारणान स्पीकर सर हार्वेस्टिंग मशीन आसा ते पर आवर चार्ज करताले, आता भितर 18 मिनटां वाडयल्या, पण पर आवर आणि 1 एकर जमीन. सो स्पीकर सर आमच्या शेतांनी आमच्या 5 पंचायतीन मेजर शेतां जाता, त्या 5 पंचायतींनी हार्वेस्टिंग मशीन घातले काय तेका ऑलमोस्ट 1.5 आवर एक म्हणजे 1 एकर 4000 स्क्वेअर मिटर शेत हे करपाक लागून 1.5 वर लागता. आणि तेका लागून स्पीकर सर एवरी इयर शेतकार भाव जे आसा हांकां एक्स्ट्रा पयशे फारीक करचे पडटा. स्पीकर सर तशेंच आनीक रोपणी, जेन्ना आमी रोपणी लायता आनी ती आतां स्पेशल ट्रान्सप्लांट करपाची मिशिनां आयल्या, ती मिशीन सुद्दां आमच्या साळगांव मतदारसंघाची शेतां आसा, सालिगांव, पिलेन, निल्ला, गिरी, सांगोळडा, हे मिशीन घालपाक जायना. सो तेका लागून तांकां मॅन्युअली ती रावची पडटा रोपणी. सो हेजेर स्पीकर सर सबसिडी कांय ना, मॅन्युअली लेबर घालून जर लायतलो जाल्यार हेजेर सबसिडी कांय ना. म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरान आन्सर दिवचें की पयले एक आमचे हार्वेस्टिंग मिशिनाचे 1 वर 18 मिनटां आसा ते 1.5 वर करचें, आनी सेकेंड आमचे रोपणी जी लायता हातान मॅन्युअली लेबर घालून हेजेर सबसिडी ना, ती सबसिडी तेंच्यांनी आमकां दिवची. स्पीकर सर, जालें तुगेलें? फर्स्ट क्वेश्चन. सबसिडी जाय तुका? फर्स्ट क्वेश्चन हय सर. सबसिडी सबसिडी टायम वाडोवचो, 1.5 वर करचें. आ 1.5 वर करचें. 1 वर 18 मिनटां आसा ते 1.5 वर करचें, एक एकराक लागून. हार्वेस्टिंग मशीन 1.5 वर 1 वर 22 मिनटां. टायम वाडोवचो? हय टायम वाडोवचो? टायम वाडोवचो. आरे कित्याक विचारता? टायम दिल तुका. आ बरें गूड. ओके. आ सो आनी रोपणेचेर सबसिडी आसा न्ही, ती आमच्या थंय लेबर घालून लावची पडटा. रेवट शेतां आसा आमची, ते मिशीन चलना ट्रान्सप्लांट करपाचें, मिशिनान रोपणी जायना. काय ऐकू Yes. सारखे ऐकवा ऐकवा येतलें. ऑनरेबल मिनिस्टर, आमची थंय रोपणी लायतात न्ही, थंय मिशिनां घालून मिशिनां चलना आमच्या हितून. बटन ऑन हा मरे, व्हॉल्यूम वाडय. तो आमचे लेबर आसा न्ही, वाड मशीन सांग आता सांगू लय. ऑनरेबल मिनिस्टर, आमच्या सालिगांव रेवट जमीन असल्या कारणान थंय मिशिनां चलना ट्रान्सप्लांट करपाची, म्हणजे मिशीन घेवन रोपणी करता पळय ती. सो तेका लागून आमकां मॅन्युअली करची पडटा. पण मॅन्युअली जर करीत जाल्यार लेबरांची सबसिडी कांय ना. सो ती हांव रिक्वेस्ट करतालो ऑनरेबल मिनिस्टराक, ती आमकां सबसिडी दिवची, कित्याक थंय मिशीन घालून आमकां कसलोच फायदो जायना. मिशिनाचेर हें आसा, सबसिडी आसा.
स्पीकर सर तुमचे हे पळय आसा लक्षांत घेतला आमी आनी ताका लागून आमी जे हेजे हे आसा पर हेक्टर फाटल्यान पर लायन हे मटेरियल रोवपाक बिवपाक सगळें तुमकां आमी आमची हे आसा कितें आसा ताका सबसिडी आसा आनी सबसिडी मागीर आमी तुमकां दिवंक शकता मागीर तुमी मागपाचें आमचे कडेन हय मॅन्युअली केला तांकां ओके आमी एक करूया, अपील करू करूया. गव्हर्मेंटाक Speaker sir, continuation with the agriculture minister, आमच्या under the Goa state अमृतकाल agriculture policy, आमी ते considered करपाचे आसा. Definitely म्हणजे ज्या जाग्याचेर आमी तुझे हे मशीन हे करू शकना आणि मॅन्युअली काम करता कारण खूप कमी शेतकरी आता आसात की जे स्वतः प्रॅक्टिकल अशा पद्धतीचे काम करता आम्ही जर बाकी सगळीकडे दिता आम्ही पॅडी तुझ्या हेका दिता रब्बी फॉर द 25 पर केजी दिता खरीफाक 26 रुपीज पर केजी दिता आणि 2 रुपीज पर केजी फॉर द गव्हर्नमेंट ऑफ द इंडियाची MSP दिता हे सगळे असताना सुद्धा डेफिनेटली अमृतकाल पॉलिसीच्या अंडर त्याचा विचार करता एक ताजेर अमृतकाल पॉलिसीन आसा पण ताजेर फ्रेमवर्क आणि गायडलायन आमकां ठरोवपाक जाय एकदा गायडलायन ठरली कितले दिवपाचे अकॉर्डिंग टू दॅट लेबर यूज करप आनी कितले आमी गोंयकार लावपाक तुमी कितले जाण वापरतात त्या अनुसार आमी विचार करता त्यामुळे खरं म्हणजे RDAच्या मार्फतूय बी हो प्रपोजल विचार करपाक काय हरकत ना म्हणजे आमी RDA जे आमचे वर्कर जे पंचायतीन लिस्ट करतात तांकांच थंय यूज करून तांकां ते पयशे दिवप कारण काम केल्या उपरांत ताका सायड बाय सायड पयशे दिवप ह्या हेतू सुद्धा आमी वर्किंग करूं येता त्या मनरेगाचे कामगार अंडर RDA त्याचो विचार डेफिनेटली ह्या फावटी आमी करता RDA आनी एग्रीकल्चर डायरेक्टराक बसून एकदा जॉयंटली ठरोवपाक लायता एग्रीकल्चर मिनिस्टराचे तेच विजन आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ती रिक्वेस्ट आहा की जो टायम आसा तो मातसो वाडोवचो देड वर करचो हार्वेस्टिंग मशिनाचो टायमाचो हांव डेफिनेटली विचार करपाक लायता काय करना हार्वेस्टर मशीनचो स्पीकर सर क्वेश्चन नंबर 2 आशिल्लो म्हणजे पेस्टिसायड आनी इन्सेक्टिसायड जे आसा हे स्पीकर सर आमच्या गोंयांत शॉर्टेज आसा सो एवरी टायम आमकां आमचे सगळे गोंयचे शेतकार आसा तांकां बांदे वचून घेवचे पडटा सो हेका लागून जी शॉर्टेज आसा ती म्हाका दिसता तेंच्यांनी हांगा अवेलेबल करून दिवची सो हेजेरूय हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगूंक शकता आमी हेजेर हें पळयतात आनी कोणी गोंयकार तर म्हापशा बिपशा त्या वटेच्यान तरी एजन्सी घेवन तो विकूंक शकता थंय पळय कोणी आसता दिसल्यार जाल्यार एक नंबर जाता शेतकऱ्यांक आमी ताका हें दिता मान्य करता ताका कोण घेता तो आनी दुसरें आमी आतां मँगो आंबे बिबे रोवपाक हें आसा पळय ताका सबसिडी दिता पीठ मारपाकूय सबसिडी दिता कळ्ळें तुका आंब्याचे खड्डे मारपाक आनी आमचे तुमी जाण आसतले आमचे मनकुराद आंबे जे आसा तिसरो क्वेश्चन तोच आसा थर्ड क्वेश्चन दी सांग हांव रिक्वेस्ट करता की डिपार्टमेंटाचे हे लोकूय आसा की तेंच्यांनी एक बार्देजान आमकां एक ते एजन्सी अवेलेबल करून दिवची एवरी इयर आमकां सगळ्यांक बांदे वचून थंयच्यान आमकां हाडचे पडटा ठीक आहे सर ताका पेस्टिसायडची शॉर्टेज ना ओके त्या पद्दतीत आमी यूज करता आसतना ज्युडिशियल ते यूज करपाक जाय कारण एक्सेस मोठ्या प्रमाणात पेस्टिसायड मारपूय योग्य न्ही ताका एक सर्टन क्रायटेरिया तो फॉलो करप गरजेचो आसा पयलीं सारकें म्हणजे भन्नाट आमी जर सारे त्या पद्दतीत मारपाक लागले म्हणजे रेजिनाल्ड तुका गायड करू शकता त्या बाबतीत म्हणजे सारकें कारण ताच्या बारीक कॉस्ट मोठ्या प्रमाणात एग्रीकल्चर अवेलेबल आमकां ना ते थंयच्यान हाडचे पडटा बांद्याच्यान हाडचे पडटा बारीक सुद्दां हय स्पीकर सर क्वेश्चन 3 म्हाजो स्पीकर सर आमी गोंया मानकुऱ्यांत आमी एक फामाद म्हणजे कोणी एप्रील मे म्हयन्यान भायरच्यान कोण यो बॉम्बेकार आमचे कडेन आयलो काय पयलो मागता तो मानकुराद आंबो स्पीकर सर ओवर द इयर्स इल्लो करून आंब्याचे मानकुराद आंब्याचें पीक जें आसा हें कमी जायत वयता सो ताका लागून म्हाका दिसता आमी ग्राफ्टिंग कलमां जी आसा ही आमी सुबेज दिवपाची गरज आसा आनी आमच्या हितून गोंयान एकूच मानकुराद न्ही म्हणजे शिवोलेन दुसरो आंबो मेळटलो आनीक दुसऱ्या गांवांत दुसरो आंबो मेळटलो सो म्हाका दिसता ही कलमां ग्राफ्ट जी आसा हे दिवपाची सामकी गरज आसा हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की म्हाका दिसता चडांत चड आमी अवेरनेस करून ही कलमां जी आसा ही वाडपाची कित्याक आमचो एक हें आमची वळख ती मानकुराद आंबो आनी आमचो प्रायड तो सो हेका लागून मॅक्झिमम म्हाका दिसता मानकुराद आंब्याची पीक जावपाक जाय हेका लागून ग्राफ्टिंग करून आमची कलमां आसा ही वेरियस जाग्याचेर तुमी धाडची हेज्या बद्दल मातशें म्हाका स्पश्टीकरण आमी झाडां जी आंब्याची माडाची जी आसा खूब आमी पयलुच्यान दितात आनी तो मानकुराद आंबे जे आसात ते गरजेचे आसात आमकां जाय ते गोंयकाराक जाय ते आनी ताका आयज ते आमी मारपाकूय पीठ मारपाकूय आमी पयशे दिता जशे बाकीचे स्टेडीन दितात की खड्डे मारपाक अमके पयशे दिता खड्ड्याक मार तशें आमी दवरला आमी खड्डे मारपाक पयशे दितले तुमकां आनी ते पयशे प्रत्येक खड्ड्या फाटल्यान आमी पयशे दितले तुमकां
आनीक जवळ 600 रुपये खड्डो मारपाक एक आंब्याचें झाड घालपाक म्हणजे तुम्ही आंबे चड काडचे पिकोवचे आनी आमकां आनी तेजे मार्केट भायर बीन डिमांड खूब आसा हिंदुस्थानात डिमांड आसा ते भायले येता ते बरे आसना ते तोतापुरी तेका आतां खायना ना आमी लोक गोंयचे लोक आंबे मँगो मानकुराद भायल्या लोकांक मँगोराद एक्सपोर्ट मानकुराद म्हणजे ते डिमांड आसा तुवें कितें जमीन आहा तुवें एक्सपोर्ट करपाक आमकां गोंयकारांकूच कमी पडल्या सध्या तुगेली जमीन कितली आसा माझे कडेन जमीन ना घे मरे आनी लाय मरे आंबे थोडे एक्सपोर्ट कर तेका लागून आमकां गोंयकारांक आंबे खावपाक मेळना तर आसता तेका लागून आमी गोंयकारांनी आंबे लावपाक जाय मानकुराद आंबे आमचे फेमस कसो 500 रुपया कशें एक अमाउंट एक्सपोर्ट करपाक आनी ना आमकांच खावपाक ना म्हणून तेका लागून मातशी वाडोवंक तेका लागून चड झाडां रोवपाक आमचे डिपार्टमेंट थरयलां तेका लागून खड्डे मारपाक पिट्स मारपाक पयशे दिता आमी 600 रुपया एक पीट मारपाक म्हणजे तुमी तुमच्या जमीन जाल्यार घालात तुगेली जाल्यार जमीन आंबे घालात आमी चड करुया मानकुराद एकदम बरें जातलें हेजेर ऑनरेबल मिनिस्टर मातशें अवेरनेस जावचें आनी जाता इतलें आमी हेजेर म्हणजे Yes. इम्पॉर्टन्स दिवन हे लावया थँक्यू हय निलेश काब्रा सर आम्ही हार्ड रॉक कल्टिवेशनाक 2 lakhs पर हेक्टर ही आम्ही सबसिडी दिता नॉर्मल कल्टिवेशन आहा ताका 60,000 रुपीज पर हेक्टर ही आम्ही स्पेशली फॉर द मानकुराद कल्टिवेशना खातीर दिता जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन आणि त्याच बरोबर मानकुरादा खातीर GI टॅगिंग घेवपाचें आमी फायनल स्टेजीत आसा म्हाका दिसता गोंयकारांक मानकुराद आंबो खूब आवडीचो आणि समेस्त खंयसरूय भायरसुल्ले लोक म्हणजे कंपॅरिजन जर हापूस आंब्या कडेन सुद्दां करीत जाल्यार गोंयकार मानकुराद आंब्या सारकी ताका टेस्ट ना ताका आमी म्हणटा बट हे म्हणून जावचें ना त्या ती समेस्त गोंयकारांनी नवीन प्लांटेशन जावपा आमी जाणटेल्यांनी रोयिल्ले तीच मानकुराद अजुनूय खायत आसा आमी मानकुराद आंबे लावपाकूच पळयना आमी फक्त म्हणजे भाशण केलेंच म्हणून जावचें ना मानकुराद आंबे लावपाकूय लोकांक प्रमोट करचें पडटलें हार्ड रॉक झाडांनी अवेल केला आज मेरेन हांव तुका जाय जाल्यार पळयता आनी सांगता म्हाका दिसता कितें कोणाक खबर न्हय की एवेल कितले केला ते पळय. आमच्या हे जो आहा पळय न्ही सिटीजन चार्टर ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ताचेर क्लियर कट आसा म्हणून हांवें मुद्दामून उठून उबे रावन सांगपाचें कारण तें की एका हेक्टरान जर मानकुराद आंबे जर कलमां लायता आसत जाल्यार आमी 2 लाख रुपया सबसिडी दिता निव्वळ त्या खातीर कळपाक जाय म्हणून सांगलें म्हणून गोंयकारांनी मानकुराद आंबो झाडां लावची जेणे करून इन फ्युचर एटलिस्ट फुडल्या 5 वर्सांनी मानकुरादाचें पीक हे खूब मोठ्या प्रमाणात जावचें आणि आता आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर तेच सांगतालो जर पीक वाडटलें आसत जाल्यार नवीन भुरग्यांनी बी ह्या एग्रीकल्चर सेक्टरात येवपाची गरज आसा श्री निलेश काब्रा सॅपलिंग डिस्ट्रीब्युशन जेन्ना आसता न्ही सॅपलिंग डिस्ट्रीब्युशन तेन्ना मॅक्सिमम काजू हे मानकुराद आंबे Okay. सॅपलिंग स्पीकर सर हांव ऑनरेबल मिनिस्टर रवी नायकबाग असो हांगा ताका विचारपाक जाय जे एनेक्शे 3 तेणें आन्सर दिला स्पीकर सर द डिटेल्स ऑफ प्रोग्रेस मेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर पूण ते हितून भितर स्पीकर सर हांवें पळयला 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25 एरिया जे पॅडी अंडर रायसा अंडर पल्सीस अंडर सगळे घातल्या तितून एरिया जी आसा ही प्रोग्रेस म्हणटा पूण एरिया पळोवपाक गेल्यार ऑलमोस्ट सेम आसा सगळे एका सेम आसा हांव ऑनरेबल मिनिस्टर प्रश्न विचारूंक सोदता ह्या आन्सराचेर की जर प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर म्हणजे एरिया वाडपाक जाय आणि हे प्रोग्रेस तुम्ही हांगा दाखयला तर एरिया खंयचे सेक्टरान वाडूंक ना तर तुम्ही पळयचे तुमच्या उत्तरान सो तुम्ही हेजे खातीर फुडें एरिया वाडोवपाचे खातीर तुमचे स्वता तुम्ही कितें करतले स्पीकर सर स्पीकर सर एरिया वाडल्या सारकें एनेक्शन 3 तुजो एनेक्शन 3 नाही रे टू बी तसंच क्वेश्चन सप्लिमेंटरी कोणाचो हे जरा विचारला तोच तोच झाडाचो ओके करूया एनेक्शन 3 तू एरिया पळय स्पीकर सर एरिया पळोवपाक गेल्यार 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25 सगळे एका सेम आसा पल्सीस ग्राउंडनट शुगर केन आर्कनट मँगो बनाना पायनॅपल ऑलमोस्ट सगळे सेम आसा सो प्रोग्रेस कसो जाता म्हाका खबर ना प्रोग्रेस म्हणजे कितें तुवें आतां एरिया जी आशिल्ली ती जर वाडयल्या एवरी इयर वाडयल्या आता का तुमकां प्रोग्रेस केला म्हणटालो काय ना हांव वाचूं सगळे वाचूं तुगेले चष्मा लाय चष्मा लायलो घे बिकॉज सर हांव एग्जाम्पल एकूच दिता इन द इयर 2021 पॅडी म्हणटात ते कॅरीफ सिजनान आनी टोटल रबी सिजनान 32,677
In the year 2021, 32,347. In the year 22-23, 31,519. In the year 23-24, 32,477. In the year 24-25, 32,613. म्हणजे कितें स्पीकर सर प्रोग्रेस ते एरिया भितर जावपाक जाय हेजेर मातशें लक्ष घालचें पत्रावान अशें म्हणजे स्पीकर सर एरिया वाढले बरे गोंयांत तशी आमच्या जमनीची स्कॅर्सिटी आसा ना ना आमी आसा तीच जमीन जरी शेता खातीर राखून दवरली आणि तितूनच जरी शेतां केली आसत जाल्यार ती खूप मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकता आणि बाब निलेश काब्राल यांच्यानी विचारला ते जर आमी हॉर्टिकल्चराचे आमी जर पेमेंट्स जर पळयत शेतकऱ्यांक आणि ते एवरी इयर तशें पळोवंक वचत जाल्यार वाडत गेल्या हाज्या वयल्यान प्रूव जाता की आमी गोंयकार आमचो हॉर्टिकल्चर सेक्टरात खूप मोठ्या प्रमाणात येवपाक लागला बिकॉज इट इज अ कॅश क्रॉप आणि दॅट प्रूव्ज दॅट म्हणजे आमी एग्रीकल्चरा कडेन खूप मोठ्या प्रमाणात लोकांचो कलय आसा आणि लोक आता हॉर्टिकल्चरांतल्यान पेमेंट घेवपाक लागला यू डोंट कंपेर विथ ओनली विथ दॅट एरिया पण आमी आमच्या सरकाराचें धोरण निश्चित आसा की आसा ती लँड सांबाळून दवरून अजून खाजन लँड आणि बाकीच्यो लँड रिवायव करपाक जरी जाले आसत जाल्यार सुद्दां खूप मोठ्या प्रमाणात आमी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करपाक शकतले स्पीकर सर हांव ऑनरेबल सीएमाची हेतू मान्यता दिता तुम्ही तुमच्या गावांनी तुम्ही करता आम्ही माझे हांव फक्त गावात प्रश्न आशिल्लो 225 टन आम्ही या वर्साक भाजी विकली हॉर्टिकल्चराचे पण तितून रिपोर्टान कितें येना स्पीकर सर जेन्ना एक प्रश्न जेन्ना ऑनरेबल एमएलए मागता ती रिपोर्टान कितें लागना प्रोग्रेस जो आसा डिटेल्स ऑफ प्रोग्रेस मेड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर हे जेन्ना म्हणटा पळय रिपोर्टान येवपाक जाय सीएमान सांगले म्हण लोक मागीर हे काडटा दाखयता आमकां अरे तुजे सीएम म्हणटा अशें म्हणटा आनी हांगा कांय दाखयना म्हण तो कित्याक येना अशें म्हाजे प्रश्न तेका इतलेंच आनी कांय ना आमदार बाब निलेश काब्राल यांनी सांगला त्या प्रमाणे तांच्यांनी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर कंबायन करून तो रिपोर्टिंग करपाची गरज आसा हेन्स फोर्थ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान ताची दखल घेवची श्री वेंजी वेगस जे भाशेन एनेक्स्चर 3 दाखयलां की दी एरिया हॅज नॉट इन्क्रीज 5 वर्स एरिया केलो ना सो खंय काय तुमी तेजे चिंतले आसतले आनी त्या चिंतूनूच तुमी आतां रिवायज सपोर्ट प्रायस जो रायसा 2 रुपया वाडयला हे चिंतून केल्ले 2 रुपया तुमकां दिसता हे 2 रुपयाचेर फार्मरां आनी फायदो जातलो भरपूर आनी ते हॅपी आसतले विथ 2 रुपीज वॉट कायंड ऑफ अ प्रॅक्टिकल डिसिजन वॉज दीस टेकन जेन्ना एरिया वाडना म्हणजे तुका कळ्ळें एरिया वाडना म्हणजे यूथ येना आनी जमीन तुगे वाडोयना पूण तुमी डिसिजन घेता 2 रुपया वाडोवपाक हे डिसिजन कोण घेता 2 रुपया तुका 2 रुपया म्हणजे व्हडले फार्मरां शिरी पडटले तूं केन्ना चिंतिला हे फार्मर्स 5 वर्स जाले तुगे एरिया वाडना तुगे सपोर्ट सिस्टम जो आहा एरिया वाढले बरे तुगे मिनिमम सपोर्ट प्रायस जो आहा बाबा एरिया वाढल्या वाच मुगे क्वेश्चन तुका ते 2 रुपया तुम्ही वाडयले ते कित म्हूण चिंतून वाडयला कोण वाडयले 2 रुपयाचेर आनी तुगे प्रोग्रेस जातलो पेडीचेरी तुका दिसना आनी वाडपा जाय म्हणून 2 रुपीज इज नथिंग न्हू एरिया वाढले बरे हय सो 2 रुपीज इज नॉट अ प्रॅक्टिकल सोल्युशन हे बिस्त वाडयला नावा पासत त्या लागून ते तू वाडय म्हणटा आय थिंक स्पीकर सर हेजे मातशें लक्ष घालपा जाय 2 रुपीज जे वाडयला नावा पासत वाडयला प्रॅक्टिकली मॅच जायना जो डेटा दिला ते डेटा प्रमाणे फार्मर्सा कडेन एनालायज करून आमकां एटलीस्ट 25-30 रुपीज एश कोन रेट चोवपा जाय नॉट विथ 2 रुपीज Sir, it is not a question of only rupees 2 rupees. आम्ही एग्रीकल्चराच्या बाबतीत सगळ्यो ज्यो सबसिडी दिता पळय न्ही त्यो जर एकंदर पळयत म्हणजे आमी फेन्सिंगा खातीर सबसिडी दिता आमी प्लांटेशना खातीर सबसिडी दिता आमी हार्वेस्टिंग करपा खातीर सबसिडी दिता इरिगेशना खातीर सबसिडी दिता ओवरऑल ह्या सगळ्या सेक्टरांत आमी सबसिडी दिता आनी आतां तरी आमी रायस फ्लोर मिल रायस हे जे आहा पळय न्हू तोय घालपाचो ठरयला जेणे करून आमचे सगळं रायस भात जे असले पहिले आतापर्यंत हांगाच्यान भायर वयताले एक्सपोर्ट आणि प्रोसेस जावन येताले आमच्या अंडर बायोडायवर्सिटी हाच्या अंतर्गत एक ताजोय विचार आमी केला म्हणून म्हाका दिसता शेतकऱ्यांक जो सपोर्ट दिवपाक जाय पळय न्ही तो 100% आमी सपोर्ट दिता इन्क्लुडींग म्हाजें तर म्हणणें आहा की आमी किसान क्रेडीट कार्ड सॉयल हेल्थ कार्ड आमच्या फाटल्या 6 वर्साच्या टेन्युअरात हाजो जर नंबर पळयत जाल्यार डेफिनेटली हाजो नंबर डबल जाला हे म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता त्या खातीर हे सरकार जे आसा पळय न्ही हे शेतकऱ्यांक सपोर्ट करपी सरकार आसा हे शेतकऱ्यांचें सरकार आसा म्हणपाक काय हरकत एक रिक्वेस्ट इम्पॅक्ट असेसमेंट फार्मर्सांक जे कोण ही जमीन रोयताय तांकां आपोयाय आनी प्रत्येक जाणागेलो फीडबॅक घेयाय की कितली 2 रुपये हेल्प जाता वो जायना आनी कितली केले जाल्यार हेल्प जातले आनी हे एसेस करून मुखावयलो रिवाइज प्राइस दिल्या पळय न्ही आमी जो सपोर्ट प्रायस दिता त्याच्या पेक्षा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे इट इज एक्स्ट्रा 2 रुपीज आमी ताका दिवपाक लागला आमचो सपोर्ट प्रायस आसाच आसा येस जी तारुलकर ऑनरेबल मिनिस्टराक एक
प्रश्न विचारूंक सोदता एनेक्शन 2 चे रिप्लाय दिला म्हणजे एश्युअर्ड प्रायझीस फॉर एग्रीकल्चर पर्पज म्हणजे नाल्लाचेर तुम्ही विचारता नाल्लाचो एश्युअर्ड प्रायस हा 15 रुपया आता प्रोड्युसर जो आहा तो होलसेल घालता तेका 30 ते 35 रुपया नाल्ल आणि हांगा एग्रीकल्चरचो रेट हा 15 रुपया सो ह्यो 15 रुपया कित्याक केला म्हणजे 13 रुपयान जर घेतलो 2 रुपया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान शेतकऱ्यांक दिवचो पूण जेन्ना प्रोड्युसर 30 रुपया 35 रुपयान घालता आणि तुझो हांगा 15 रुपया म्हणजे तुझो रोल डिपार्टमेंटाचो कांयच ना म्हाजो प्रश्न इतलोच आहा 15 रुपयाचे तूं 30 रुपया हे वाडयतलो ना येस नाल आणि मंत्री वाडोवपाक जाय 15 रुपया रेट जो आसा तो म्हाका दिसता 20 रुपया कितें दिता न्हू 15 रुपया 15 रुपया मार्केटाक मार्केटात 35-40 रुपया आसा परचेस करपाक तुझे 15 रुपया आमचे पडना ते वाडोवंक जाय तेजे विचार करता आमी येस विचार करता नेक्स्ट क्वेश्चन से अलेक्स लॉरेंस क्वेश्चन नंबर 2 3 be permitted to ask 3B. 3B आज एग्रीकल्चर बैठी म्हाका कोत्रे मरे 3B 3B या आसा आमगे फार्मर आसा पळय हो आसा आमगेलो शेतकरी रिप्लाय एज पर सायकल ठीक है, sir. The gap between local vegetables procured and vegetables imported is 20 tons. म्हणजे 20 टन आमी शॉर्ट पडटाय जे प्रोडक्शन आमी गोंयांत काडटाय आनी गोंया भायर हाडटाय. ते स्टेप्स तर घेतलो जाल्यार हे रिड्यूस करपाक. According to me, this figure is not correct. This figure is not correct because you certainly don't have the answer. Anyway, we will not go into that. Rara, we will not go into that. कित्याक 20 tons ही शॉर्ट जावपाक शकना. 20 tons म्हळ्यार कांय न्ही. So I was हांव क्वेश्चन रिप्लाय चेक करतालो आनी रिप्लायान चेक केलें जाल्यार आहा यू हॅव डन अ नायस थिंग. तुवें यंग फार्मरा एक ब्रँड एम्बेसिडर म्हूण केला वामन सावंत. नो प्रॉब्लेम. You have done something for agriculture. But here is what are you doing? What are your plans to improve the production? म्हणजे आता ग्रेटेस्ट चॅलेंज हा भुरग्यांक कितको एग्रीकल्चर आवडपाचें. म्हणजे नेक्स्ट जनरेशन कितको व्हरपाचें. तुगे जनरेशन जालें काबार मुगे जनरेशन आनी त्या तेंपार तेंय गांवां जातालें. नेक्स्ट जनरेशन कितको वतलें तें. तेका लागून तूं कितें स्टेप्स घेतलो. Because you said that 8,800 hectares are there under cultivation. Even that I doubt. Even तेजे फिगराचेर हांव तुका हें कोत्ता. I will say that I am not sure. I mean, I am not happy with those figures. But still, what steps are you going to take? तूं भुरग्यांक एग्रीकल्चर येवपा मुगे एकूच म्हणजे हा जेन्ना आमी इतले एग्रीकल्चरान काम करताय. I will come to subsidy मागीर. What steps you are going to say? म्हणजे तूं भुरग्यांक एग्रीकल्चर भुरग्यांक एकूच हेतो आहा. एक भुरगे जायते हेतो कितें आहा आमकां कितको प्रॉफिटेबल जातलें आमी कितको जोडटले. आज आमी एवरी पर्सन इज लुकिंग एट इंटरेस्ट म्हणजे आपणाक कितें फायदो आहा त्या बाबतींत तूं कितें करतलो. स्पीकर सर तुमी खबर आसतली मडगांव आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे ट्रेनिंग सेंटर आसा आनी थंय चडशे भुरगे यंग भुरगे चडशे येतात आनी चड हे ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट ट्रेनिंग येता आनी आमी तांकां ट्रेनिंग दिवन उमेदीन येता ते कित्याक येतात ते आमच्यो ज्यो जमनी आसात त्यो आमच्यो जमनी राखून दवरपाक. आमकां त्यो जमनी जाय जाल्यार फाल्यां जर जमनी कोण सगळ्यांनी गेल्यो हाती भायर आमी गोंयकार परकी जातले. म्हणून ताका लागून आमच्या भुरग्यांक आतां हें येयल्या जाग येयल्या आनी ते भुरगे सगळे ते ट्रेनिंग येता आमचे मडगांव ट्रेनिंग सेंटरान आनी ते भुरगे येता ट्रेनिंग घेतात आनी ते शिकलेले भुरगे येतात सगळे गोंयचे येता सगळे आनी ते भुरगे आयज तांकां इंट्रस्ट जाला आनी हांव तांकां इंट्रस्ट घेवचो अशें म्हणटा की आमकां आमची जमीन आमकां जाय आमी राखून दवरपाक जाय आनी तांकां ते आयज तांकां दिसलां भुरग्यांक उमेद येयल्या की आमची जमनी दवरपाक जाणटेल्यांची पुर्वजांची जमनी आसा त्यो राखून दवरपाक जाय. ताका लागून जशें तूं करता
तशें तूं करता पळय शेती ते हांगा तुगेले कॉन्स्टिट्युन्सी कुर्तोरी तशें तांकांय मातशें उमेद हाडपाक जाय तेन्ना तांकां व्हरून दाखोवपाक जाय तूं कशें शेतां रोयता कितें करता सगळें करची तूं ट्रॅक्टर घालता तूं शेतकरी बरो शेतकरी आहा तूं तांकां भुरग्यांनी स्पीकर सर हांव एड करता स्पीकर सर आमी आमच्या सेकंडरी एड्युकेशन लेवलाचेर 8वी 9वी 10वी हांगासरूय बी तांकां एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस केला आनी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करता आसतना तांकां सगळी इन्फॉर्मेशन एग्रीकल्चराची ही दिता आतां तर आमी सुरवात केला की तांकां एक्चुअली शेतान व्हरोन तांकां प्रॅक्टिकली ते दाखोवप दॅट इज वन 11वी 12वी ह्या हेजेर एग्रीकल्चर हो ऑकेशनल सब्जेक्ट आसा जेणे करून तांकां 11वी 12वी ही एग्रीकल्चर जाका इंट्रस्ट आसा ताका शिकपाकूय मेळटा तिसरी गजाल स्पीकर सर आमी आमची एग्रीकल्चर कॉलेज सरकाराची सुरवात केली जेणे करून ओल्ड गोवा हांगासर आमी नवीन कॉलेज बिल्डींग बांदपाकूय घेतल्या आतां जवळपास आमचे भुरगे 43rd इयरान पावल्या जे एग्रीकल्चर कॉलेजी खातीर दर वर्सा भुरगे भायर वयताले जवळपास 10 ते 12 भुरगे तरी दर वर्सा एग्रीकल्चर कॉलेजीन एडमिशन घेताले आनी म्हाका दिसता विजय एका सारकी खबर आसतली ही ज BSc इन एग्रीकल्चरिस्ट त्या खातीर एग्रीकल्चर घेतल्या उपरांत इन ग्रॅज्युएशन इन एग्रीकल्चराक कितलो व्हडलो स्कोप आहा तेच लक्षांत घेवन आमी स्वताची आमची कॉलेज सुरवात केली जेणे करून दर वर्सा 60 भुरगे ताका एडमिशन घेता इन फ्युचर हे भुरगे हे वेगवेगळ्या सेक्टरांत काम करपाक शकतले नॉट ओन्ली एज अ म्हणजे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसर अशें म्हणूनच न्ही तर हे भुरगे आपले स्वता एग्रीकल्चरिस्ट जावपाक शकता इतको व्हडलो स्कोप हो एग्रीकल्चरान आसा आनी हे सगळें सांगता आसतना म्हणून नव्यानूच आमी एग्री क्लिनीक इट इज अ गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम आसा ती ऑलरेडी आमच्या प्रायवेटली एकट्यान सुरवात केल्या आनी दोज आर ग्रॅज्युएटेड इन अ बॉटनी किंवा ग्रॅज्युएटेड इन अ एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट तांच्यांनी जर एग्रो क्लिनीक इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट म्हणजे ते केल्या उपरांत विथ द सबसिडी लोन गव्हर्मेंट दिता एग्री क्लिनीक कोर्स हो आमच्या साखळीत सुरवात करता त्यांनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो एप्रुवल घेतला आणि हो कोर्स जर केल्या उपरांत ताका 20 लाख रुपीज पर्यंत गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे सबसिडायज लोन दिता तेच्यानी आता पर्यंत आमी फक्त आमची क्लिनिकां पळयली आता एग्री क्लिनिकूय सुरू जावपाक लागल्या म्हणजे तेजी सॉयल टेस्टिंगा पासून आमी नवीन एग्रीकल्चर कितें घेवचें ऑर्गेनीक कशें करचें कशा पद्दतीचें प्लांटेशन करचें हाचो सगळो विचार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हे करपाक लागला आणि ताका सपोर्ट हो गव्हर्मेंट करता म्हणजे इट इज नॉट जस्ट ओनली द एग्रीकल्चर त्या ती गोंयांत हे खूप मोठ्या प्रमाणात एग्रीकल्चराचेर इवन दो द रिसर्च जे आहा पळय न्ही म्हणजे आमचे एला फार्म्स आसात ICR आसात की ICRांतल्यान वेगवेगळ्या पद्दतीचे रिसर्च एग्रीकल्चरांतले हे सुरूच आसता आणि हल्लीच आमचे केंद्रीय कृषी मंत्री श्री शिवराज सिंग चौहान हांच्यांनी जवळपास 12 दिसाचे कॅम्प केले जेणे करून पुराय गोंयभर जवळपास 12 तालुक्यांनी तेंच्यांनी सॉयल टेस्टिंग व स्पेशल लॅब प्रोविजन करून सगळीकडे सॉयल टेस्टिंग केले इतके इम्पॉर्टन्स जे आसा ते एग्रीकल्चराक केंद्र डबल इंजिनचे सरकार हे दिवपाक लागला म्हणून शेतकऱ्याक इम्पॉर्टन्स आसा त्या हो प्रयत्न केंद्र डबल इंजिनच्या सरकारा मार्फत सुरू आसा Speaker sir, I just want to tell the chief minister सांगून सुद्दां हे भुरगे पड तूं म्हणटा तांकां शेतांत धाडटलो आनी शेतांत शिकयतलो आनी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करतलो तुका जावपाना पेरंट्स भुरग्यांक शेतांत देंवोवपाक सोदनाय आनी भुरगीं प्रिपेर्ड नाय शेतांत देंवपाक कित्याक दीस भर तीं घराक आज पयलीं आमी खेडो वयताले आनी पांय मातशें झाडांत घेताले रगत येतालें आतां भुरग्यांक जायना सो दीस चॅलेंज इज देयर बिफोर यू हे भुरग्यांक विचार कोणाक एकल्याक शेतांत देंवपाक जातले ते दुसरे दिसा परत देंवपा न्हय नाल्यार तेंगे आवय बापूय तांकां देंवोवपाक दिवपा न्हय नाव सेकंड पार्ट हांव एग्रीकल्चराचें सांगू तुका तूं सब्जेक्ट करता आसतना द ओन्ली वे यू कॅन डू इट is by increasing the support price, by increasing the price at what you buy, by giving more subsidy, kityaku profitable korpak. Out of the 100 students that are there in one class, एकलो दोग जाण गेले बरे हा आणि तेतून दोग जाण गेले जाल्यार ते प्रॉफिट मेळना जाल्यार तेही भायर सरतले. So steps have to be concentrated on increase in subsidy. Therefore, I will ask you, Atuka, तुगेली भेंडी प्राइस, जावं तुगेली बॉटल गोड, जावं तुगेले कुकम्बर, जावं तुगे ब्रिंजॉल, तुगे प्राइसेस सगळे सेम आहाय. चिली रेट 42 आहा, मागीर भेंडी रेट 50 आहा, बॉटल गोड तुगेले 30 रुपीज आहा. All these rates are कितले वर्स जाली तितली आहा. केदोन तूं इन्क्रीज करतलो आम तुका आय हॅव बीन टेकिंग रिप्रेझेंटेशन टू यू मेनी टायम्स. हांव 2-3 4 मेळ्ळा मिनिस्टराक आनी हांव चीफ मिनिस्टराकूय सांगता की हो प्रायस म्हणटा इन्क्रीज जावपा जाय. हो प्रायस इन्क्रीज जाले जाल्यार आतां थोडे शेतकार उरले, आतां दिसत तितून ना ते थोडे शेतकार उरले. हे शेतकारांक जर तर सांबाळटलो तूं केन्ना गिव मी अ टायम लिमीट वेन यू आर गोइंग टू से ते विचार करता म्हणटा चलपाना.
कित्याक विचार करता तेदो म्हळ्यार आनी तूं विचार करता म्हळ्यार आनी 5 शेतकार स्टॉप जाताय सो एवरी टायम विचार चलना मुगे एकूच रिक्वेस्ट आहा मिनिस्टराक तूं केन्ना ही रेट चडयतलो तांकां रेट जर तर मायज दिले जाल्यार ते एनकरेज जातले म्हळ्यार न्हय शेतकारांनी हे नाही हे थोडे भुरगे येताय ते आहाय तांकां सांबाळपाक कोरी आणि हे फिगर पडे हा तुगेलो तू फिगर दिल तो 20,000 टन्स म्हणते इट इज नॉट 20,000 टन्स आणि भायर सान आणि त्या भायर भाजी येता तुगे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन नो डाउट दे आर डुईंग अ गुड जॉब नो डाउट they are made into profit, they are running well, no doubt. And after that there is something else, Speaker sir. Yes, how much pesticide? Okay, Sir. pointed question. Taka. What are you doing for the second question, Mugale? What are you doing to increase the rate of this rate at which you buy from the farmers in Goa? Farmerankode, गोयचे farmerankode तू rate get ती can increase करतलो ती increase केल बगर आणि तुगेले शेतकार एनकरेज जाशे आता आमी जे तुमी जाणा आसता की अग्रीचे पॉलिसी जी आमी केल्या आनी तितून पॉलिसी कित्याक केल्ली आसा की गोंयची खंयची जमीन इन्वेस्ट वाडोवंक उरची न्हू म्हणून आनी ते पॉलिसी भितर आमचे सगळे तरेचे आसा आनी आमी ते तूं म्हणटा त्या प्रमाणे मनशां जे आसा आमचे हे आसा गोंयचे लोक जे शेती करना कांय करना तांकां हे जे रेट आसा पळय आमी आतां हे आसा आमी रोखडे रिव्यू करतले चेंज हे करतले केन्ना रोखडे करतले ओकडी म्हळ्यार केन्ना बिकॉज वाय यू नो स्पीकर सर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हांव कित्याक झगडटा आय एम नॉट ही इज माय मोस्ट फेवरेट मिनिस्टर ताडे मानागा इट्स अ फॅक्ट बट एग्रीकल्चरान you have to do it. You are तुका खबर आहा तुगे कितू शेतकार आहाय ते so we want that rate to be increased. No, he is my favorite because of a different reason but no he is my favorite for different reason but agriculture is my pet subject सारको so तेक लागोन ते एग्रीकल्चरान म्हाका तेन एश्योरन्स दिनी बाबा within 1 month he is Speaker sir, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आणि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ह्या दोगांय कडल्यान हांव प्रपोजल फायनान्स डिपार्टमेंटाक मागून घेता आणि ताजेर विचार करून बेगिनात बेगीन रिवायज करपाचो प्रयत्न करता आमच्या एग्रीकल्चर पॉलिसीज ऑलरेडी डिक्लेअर्ड आसा बट दोगांयचो म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आणि हॉर्टिकल्चर हेंचे कंपॅरिजन घेवन आमी हे रेट जे आहा पळय रिवायज करता बट स्पीकर सर एक सांगपाक सोदता की गोंय हे बारीक राज्य असून सुद्धा हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन ज्या पद्धतीन आमचे काम करता राज्यात इतर राज्यांनी अशा पद्धतीचे काम चलना कारण प्रोक्युअर करप आणि विकप हे व्हडल्या जे एग्रीकल्चर डिपेंडंट स्टेट आहा थंय सुद्धा अशा पद्धतीचे चलना थंयसर प्रायवेट मार्केटिंग सुरू असता पण आमी कॉर्पोरेशन करून आमच्या शेतकारा कडल्यान विकत घेवपाची जी संकल्पना आसा ही खूप बरी संकल्पना आणि ताका अजूनही बी म्हणजे एश्युअर्ड प्रायस जेका आमी म्हणटा तो आमच्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन मार्फत दिता पण एकदा परत खूप वर्सां जालो रिवायज करूं ना तूं सांगता ते बरोबर आहा तो एकदा प्रपोजल मागून घेवन तो आणि कंपॅरिजन स्टडी मार्केटा बरोबर आणि इतर स्टेटी बरोबर करून आम्ही तो प्राइस जो आपण तो दिवपाक प्रॉमिस करता. One small thing, ST farmerank हे आहा लोन आहा for 1 lakh loan amount is 1 lakh तो 5 lakhs करपाचो. Second ST farmerank subsidy आहा ती 50% केलो आहा पयली 90% आसलेली अंडर RKVY आज जो तर जात जाल्यार if not 90 at least 70 or something can be done. These are my 2 suggestions to the government. Kitago, please take this as seriously because there are few people left. इतले मगे contention. Shri Dinesh Kamra. ऑनरेबल मिनिस्टर उत्तर दिला आणि त्याचे रिप्लाय पळयताले स्पीकर सर आता त्याचे एक उत्तरान जे हांवें पळयला स्पीकर सर द गव्हर्नमेंट इज प्रोक्युरिंग व्हेजिटेबल कल्टिवेटेड बाय फार्मर्स at 150% of the average cost of production is the answer to the answer दिल्ले स्पीकर सर मागीर फुडें एक आन्सर दिला की एक आमचो भुरगो गोंयचो भुरगो एक बरो फार्मर म्हणून तेणी ताका संपूर्ण गोंयचो एक मोटिवेशन करपाक ऑनरेबल सीएमानूय ताका केलो म्हाका फक्त एक पॉइंटेड क्वेश्चन विचारता स्पीकर सर की जे असिस्टंट जे हायब्रीड व्हेजिटेबल्स एक्सलन्स बी करता म्हाका सांग आमचे सगळे ऑफिसर एग्रीकल्चर ऑफिसर बरें काम करता हांव ना म्हणना तांकां तूं खंय तरी टार्गेट दितलो बाबा हे वर्सा कल्टिवेशन जे हे केलां हे कल्टिवेशन हे वर्सा आनी वाडोवपाक जाय जे डिस्ट्रिक्टान आतां वास्को हांव करूंक शकना वास्को जागोच ना म्हणजे वास्को म्हणल्यार मोरमुगांव जागोच ना एग्रीकल्चर हे करपाक
हांव प्रश्न विचारता आमच्या भागांतल्यान हांवें पळयलां शेतां बेटां ही पाडांग आसा एक टायपार तुवेंच ते टेनन्सी एक्ट आनी हें हाडपाक तूंच कारणभूत आसलो कारण कितें आशिल्लें स्पिकर सर की कोणाक लोकांक जमीन दिवची ती रोवपाक पूण आज आमचे मतदारसंघात जे WRD उदक दिता मातशें लेट दिता तें मातशें एक लक्षांत घाल कित्याक हे फावटी पावस मातसो आमचें उदक लेट सोडलें जानेवारीन सोडलें सो तें एक लक्ष तुमी घालचें पूण म्हाजें एक पॉयंटेड क्वेश्चन आसा की अग्रिकल्चर ऑफिसर जे JDO वा तेजे सगळे ऑफिसर जे आसा तांकां जे प्रोडक्शन जे लास्ट इयर केल्लें ह्या फार्मरान हेंचे कडेन बसून बाबा ह्या वर्साक हे इतलें प्रोडक्शन तूं करचें हेजे खातीर ही मिटिंगे ते करता हांव ना म्हणना पूण तेजे ऑप्टिमम यूज जायना कित्याक आनी तेजे तूं कितें घालतलो हांवें ती पॉलिसी तुजी वाचल्या फुल्ली वाचल्या पूण तितून भितर हें मेन्शन ना की ऑफिसरांक जबाबदारी दिवपाची ऑफिसरान खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवपाची अग्रिकल्चर वाडोवपा आनी जो रिजनल बाब म्हणटा की जे सबसिडी जे आज भुरगे जर शेतां वचपाक जाय फक्त पयशे पळयता बाबा हांव इतले वयतलो म्हाका कितले मेळटले जाणटेले ते पळयनासले स्पिकर सर जाणटेले उमेदीन वयताले आनी आमकां व्हरताले पूण हे आनी आतांचे खूब फरक पडला आमी कितले हांगा एसेंब्लीन बोवाळ मारले कांय जावपाचें ना सो हेजे खातीर जे भुरग्यांक जे इन्सेंटिवायज म्हणजे कशें आहा जे सबसिडी फाल्यां आमी पयलीं भायली व्हेजिटेबल येता आमचे परस सवाय येता आनी तो मागीर प्रायस आसा पळय तो फ्लक्च्युएट जाता सो तेजे खातीर हे हांवें सांगलां की वेदर द JDOs ऑफ द रिस्पेक्टीव तालुकाज एंड द स्टाफ वील गो ऑन द फील्ड एंड मीट each farmer to ask whether he is going to increase his production next year by how much tons or how many kilos and whether that assistance will be given to them. स्पीकर सर ऑलरेडी आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा सगळे झोनल ऑफिसरांक आनी झोनल अग्रिकल्चर ऑफिसर जे आसा इवन तांकां मातशें तांचे भितर हें केल्लें आसा कॉम्पिटिशन दवरलें हांवें की जे झोनल अग्रिकल्चर ऑफिसर आसा जो एरिया वाडयता ताका 1 लाख म्हागेले स्वताचे पयशे 1,50,000 आनी 25,000 म्हाजे पयशे तांकां हांवें सांगलां एरिया वाडोवन दाखया म्हाका त्या प्रमाणे म्हागेले तुमकां प्रायज दितलो वाडोवपाक सांगलें ऑलरेडी सांगलां आनी एरिया वाडोवप स्पीकर सर प्रायस उलो तो म्हाकाय खबर आहा तो एरिया वाडोवपाचो हय. आज म्हजो प्रश्न पॉइंटेड आसा अग्रिकल्चर हांव अग्रिकल्चर हांव रोयता म्हजी भाजी वर्साक तितली किलो जाली फुडल्या वर्सा ही किलो वाडोवपा खातीर हे मनशा कडेन म्हणजे म्हाज्या अग्रिकल्चर कडेन म्हाजे कडेन झोनल एग्रिकल्चर कितें तुवें गायडलायन्स घातल्या वाडोवपाक तुवें दिला ते एरिया वाडोवपाची 1 लाख रुपया हांव एरियाचे उलयना हांव म्हणटा हांव ऑलरेडी रोयता आमी ते सगळें केलां इन्क्लूड केलां सगळे तरेची भाजी नाल्ल सुपारी सगळे तेचे वाडचे म्हणून हें सगळें तांकां इन्स्ट्रक्शन आहा त्या प्रमाणे ते भोंवता थँक्यू स्पीकर येस श्री विजय सर स्पीकर सर रेजिनाल्डाचो तो फेवरेट मंत्री म्हजोय बी तसो फेवरेट तो पूण हांव ताका चड हें करना फकत एक सिंपल सांगता ही जी फिगरां दिल्या पळय ती सगळी खंयच्या खंय फिगरां स्पीकर सर सारकी दाखोव येता हांव ते आनी काय हांव तुका सादें सांगता तुवें म्हणलां व्हेजिटेबल प्रोडक्शन इन 24-25 इज 1,10,880 टन्स एरिया अंडर कल्टिवेशन इज 8,863 हेक्टर्स स्पीकर सर फॅक्ट चेक असो आहा की हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन 1,624 to 1,662 टन्स व्हेजिटेबल 1,200 फार्मरां कडच्यान 2024-25 घेतले गोंयचे डेली व्हेजिटेबल रिक्वायरमेंट 300 ते 750 टन आहा म्हणल्यार इट इज मच बिलो युअर 1,10,000 सो हाजो अर्थ कितें जाता की आमी भायल्यान चड करून बेळगांवच्यान भरमसाट भितर घेतात तुमी जो गॅप दाखयला जो रिजनल उलयतालो 20,639 टन हे कमी आहा हे फिगर सारकें ना हे दिसतूच ताणें केलां आनी तें तुका दिलां म्हणटकर हांव एक तुजे कडेन एश्युरन्स मागता कलेक्ट करप एक्युरेट इन्फॉर्मेशन फक्त व्हेजिटेबलांचे आनी सबसिडी टायमान पावप इतलेंच तूं तांकां मातशें सांग आनी इतलोच म्हाका तूं एश्युरन्स दी वेजिटेबल टायमार खंय पावपाची ती ना मातशें डेटा सारको घे म्हणून हो डेटा सारको ना हय डिटेल हय मात तूं डेटा सारको घे म्हणून सांगता घेता तो हाका तुका डायरेक्टर म्हाजी विसर पडले आज तो म्हजे परस व्हडलो तो मात जाणटो चड जाला विसर बी पडपाक लागल्या जाणटो जाल्यार विसर पडटा आसतली कोण रे डायरेक्टर आमचो हे रे नाव कॅन्सल केली सिनियर रे तो तुमची हुशार तो तशें हुशार रे पूण म्हाका सिनियर तो ताका म्हाजी विसर पडल्या कॅश बी पिकल्या ताचे विचार नेक्स्ट क्वेश्चन से यूरिया रेमो जे आन्सर्स येस आंसर Allot केलं. Speaker sir, start question number 4E. फोर E. ए 4E
तूं माझे आन्सर कर. For his answer, final. Answer as per section. Answer as per computer. Speaker sir, हो प्रश्न पड आहा, it's about साउथ वेस्ट पोर्ट. आता जेन्ना गोंयांत मायनिंग बंद जाले त्या वेळार कोळसो हाडपाचो प्रयत्न 2012च्या नंतर गोंयांत जालो. सगळ्याक बोवाळ Sir, जालो. I object first. तो जे सांगता पळय न्ही 2012 उपरांत कोळसो हाडपाक गोंयांत सुरवात जाली हे पयली चूक. कित्याक ते रॉंग स्टेटमेंट वतलो रिकॉर्डाचेर म्हणून हांवें सांगलें. कोळसो खूप पयलींच्यान हाडटा ना, 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 2012 ऐक मरे, अरे स्टार्ट पण लागलो. तूं सुरवात चुकीच्या हातून करूं नाका. कोळसो पयलींच्यान हाडटा हे पयलीं सांग. स्पीकर सर, बाराच्या नंतर सुरुवात केली म्हणून जाता. डिस्टर्ब एक एक आन्सर सुसेगाद दी. 3 सप्लिमेंटरी मेळटा म्हाका आतां सांग. 20 मिनटी आहाय. हाना स्पीकर सर, मुर्मुगांव पोर्ट ट्रस्ट ही अथॉरिटी पळया एमी आपल्यागेले 2 बर्थ, एक JSW आणि एक अदानी. दे वर गिवन टू इम्पोर्ट इनॉर्मस अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ कोल. आनीक जेन्ना हेचे पब्लीक हियरिंग जाले त्या वेळार वन ऑफ द लार्जस्ट पब्लीक हियरिंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा. 10 days स्पीकर सर. आनी सगळे गोंयकारीन आमकां हिंगा गोंयांत कोळसो हेजे आमकां नाका म्हणून एक प्रयत्न जालो. बट EAC recommended that environmental clearance. स्पीकर सर, मुखेलमंत्री तेन्नाचो आनी आतांचो बाब प्रमोद सावंताचो मेंटर दोतोर बाब मनोहर पर्रीकराची लेटर आशिल्ली की हर्षवर्धन तेणे 2017 ही लेटर बरयली. I'll just read the contents. The Goa State Pollution Control Board has conducted public hearing for the project on proposal during which public has opposed and objected to the proposed increased handling of coal. As present handling is causing air pollution in Vasco City. The air quality monitoring system of the Pollution Control Board indicate that particulate matter is exceeding the prescribed limits for the present handling capacity, and GSPCB has directed Southwest Port to reduce their present handling capacity by 25%. In such circumstances, it would not be prudent to consider the request made by Southwest Port for increasing the coal handling capacity. This letter is on record. And that's because, sir, Goa State Pollution Control Board and they reduced the capacity by 25%. And after the demise of Manohar Parrikar, it looks like the original permissions were quietly restored. And that's because, sir, Jenna JSW applied to Goa Coastal Zonal Management Authority. Expert committee member pad ashille, tengelo report hamkade. Ya expert committee members themselves noted ki pollution, coal spillage and environmental violation jata. Speaker sir, despite that, tenga permission dili. Anta, prashne mukhelmantri poilo mugelo. Jenna Department of Environment wrote letter to Goa Coastal Zonal Management Authority stating that there should not be an increase of coal at MPT. Was this said letter part of the CZMP 2011 report that was kept in public domain during the public hearing? O poilo prashna. Sang maga. Yes. The letter, Speaker sir, तो जे विधाता कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाचे लेटर जे आसा पळय न्ही, इट इज you are referring to the letter 14/12/2022. No. Then Speaker sir, CZMP 2011 and Jenna Environment wrote a letter to GSED Goa Coastal Management Authority stating that there should not be an increase of coal handling at MPT. The said letter report was kept in public domain. Public are dolli thi. Speaker sir, ek kelle kai muta hobar tu asu na dena. Pare mukaro ita. Speaker sir, I charge that basically this letter was part of CZMP 2011 report. It was finally submitted to the National Coastal Zonal Management Authority. This letter inga public hearing ashili, puntum Delhi dalli thi letter.
कोस्टल झोनल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीची. कोस्टल झोन मॅनेजमेंटाची लेटर जी आसा पळय न्ही स्पीकर सर, ती आमी माळमोगोवा पोर्ट ऑथॉरिटी आसतले बाकीच्या धाडल्या. स्पीकर सर, I directly सांगता मोर्मुगांव धाडला म्हणाका. स्पीकर सर, you have not sent this letter. This letter was kept in hiding. आणि ही letter was, when EC was granted, Speaker sir, how this EC first is permitted without this letter going? Ministry of Environment यांक धाडला ती. Absolutely धाडला. Chief Minister, I am very clear, हे धाडला. धाडनासतना हेंका हे दिला. You show me धाडटी. मुको धाडला तुवें थिंगा, ते रिपोर्ट आहे मुकोडे. हांव घेता स्पीकर सर आनी दिता ताका फुडें उलय. लेटर दिला न्हू, काय दिवपा ना तुगे डिपार्टमेंट नाच. स्पीकर सर, आता माय चार्ज फर्स्ट ऑफ ऑल इज दॅट द गव्हर्नमेंट विदाउट जेन्ना डिपार्टमेंट इटसेल्फ गोवा कोस्टल झोनल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीची लेटर सांगता, ती लेटर काण थिंगा डेल्ली दाणे. That was not part of that particular thing. Others, because my charge is that the government. तुझो प्रश्न विचार A, B, C उलोवपाक वतलो. जाता न्हू. तू 3 प्रश्न विचार. तू एक प्रश्न विचार. जाता ना. पयलो प्रश्न म्हणटा दित Okay, मुवें. yes. स्पीकर सर, ती लेटर दिवं ना. So first of all, EC दिवपाचे it is illegal. The EC itself is illegal. The central engine is kept in the dark rather than this engine. So why was that letter not given? Why was it kept in hiding? Public hearing आधी आहली. ती लेटर तीन कित्याक धाडला? Objection आहली होत्यो. स्पीकर सर, हे पयलो प्रश्न. स्पीकर सर, EC जी आहा पळय न्ही, रेग्युलर कायद्या प्रमाणे ताका EC मेळ. करस्पॉन्डन्स जितको ताका करपाक जाय पब्लीक हियरिंगाचे जितके सगळे करस्पॉन्डन्स धाडपाक जाय ते धाडल्या. आनी ताज्या उपरांत मिनिस्ट्री ऑफ द I am एनवायरमेंट very फॉरेस्ट क्लायमेट specific. चेंज Chief Minister, I am very specific. ती लेटर धाडली CZMP चे. स्पीकर सर, पब्लीक हियरिंगान जितके सगळे ऑन रेकॉर्ड आयिल्ले तितके सगळे ऑन रेकॉर्ड आयिल्ले डॉक्युमेंट जे आसा ते धाडल्या. ताज्या उपरांत स्पीकर सर, हांव आतां धाड ती लेटर मातशें टेबल कर म्हाका. ती लेटर मातशें तूं टेबल कर. आसूं ना. It is a lapse. It is a lapse. It is a lapse. Honorable Chief Minister, I am speaking on facts. It is a lapse. It was not sent. आता स्पीकर सर, दुसरे मुद्द्याचे येता. लेटर आसूं ना. So that itself, jenna objection alle, that is a lapse. Anda, Speaker sir, my charge is that the government is allowing illegalities in MPA. Anda, excess coal handling or dusra mudda, मुखेलमंत्री मातशें पोसा दुसरो. We are not allowing illegally. पहिल्या अरे हा, हेच मरे हांव. Not allowing हेच मरे हांव. ताका लिमिट जी आहा त्या लिमिटानूच आमी कोल हँडलिंग करपा खातीर दिता. बरें, ओके बोस. आतां हांव विचारता तुकडे. स्पीकर सर, जेन्ना मुखेलमंत्री म्हणटा आय एम पुटिंग अ चार्ज दॅट एक्सेस इलिगॅलिटी थिंगा हँडल केला. आतां स्पीकर सर, एक्सेस कोल पोर्ट हँडल केला. 1239 जिंदाल ब्लू आयड बॉय ऑफ द गव्हर्नमेंट तेगेले EC आहले 5 मिलियन मेट्रिक टन. हेणे हँडल केले 12-13 6.89 मिलियन मेट्रिक टन. 14-15 हेणे हँडल केले 8 लाख मिलियन मेट्रिक टन when his limit was 5 lakhs. 15-16 हेणे केले 9 लाख almost 10 मिलियन मेट्रिक टन. तो मोठा लिमिटान दिला. This is on record. स्पीकर सर, म्हणजे EC भायर डबल एमी कोर्सो मुखार वयना. आता स्पीकर सर, my second charge is that Goa State Pollution Control Board and the government today is not serious. You all are not serious. तू मोठा सगळे EC लिमिटा हांव विचारता. स्पीकर सर, ह्यो 3 पॉड केशी आहाय जेन्ना 5 मिलियन मेट्रिक टन was the allowance. Ada, my second charge is that you are not serious about the port town of Vasco. You have to tell the house of what action have you taken. It is not true. Is it not true that SWP handled 9 million metric tons? You were not the minister then, but the government was the same. Speaker sir, pollution principle in law, the polluter pays. This is but the law of our government is we reward the polluter, especially when it comes to Jindal and Adani. In this particular case, you please tell me why, what is the current case? Because sir, who controls
who really controls import and export of coal is the Goa State Pollution Control Board. I totally agree with the figures that you have. You agree? mentioned. 100%. The fact is that the MPT, or as it was known that time, did allow the import of so much of coal. Till today, Goa State Pollution Control Board has not given them permission to increase the quantity of import of coal. Till today. You can verify this fact. And why have we not given permission? Is because we have asked them to implement various steps, like for example a dome. Now the bypass has come. As a consequence of the bypass, trucks are not passing through Vasco City like before. I'm sure my colleague Daji and Sankar will agree with me that in Vasco City, the pollution levels have come down drastically. Now, as far as why am I not making a figure, giving you a figure, is for the simple reason that it is just 2-3 months that these things have come into force, or they've started this, like use of the dome, use of the bypass. That is why we would like to give you concrete figures. Give us another 3-4 months. I'm sure next assembly session, we will give you the correct figures. Speaker sir, मंत्रीने उत्तर दिला. One second. I did not reply to as far as the cases are concerned. As far as the cases are concerned, there also, as I said, the quantities are correct. There we sought the opinion of one advocate, Advocate Joachim. He has given an opinion that we have to appeal on the High Court ruling, which came against us on a technical ground. In turn, I did not agree with that. He gave an opinion that we should go to the Supreme Court. We should appeal on the High Court order. I agreed that we should appeal. However, the Pollution Board per se is an autonomous body. The then chairman took a decision that there is no need of appealing in the Supreme Court. Not agreeing with that opinion, we went to another advocate. He was of the opinion that for the time that lapsed, I think over 2 years had passed. So for the time that lapsed, he should, there is no point in appealing to the Supreme Court. However, should the board want, they can take a chance. In view of the conflicting things, we have sent the file to the AG, and we are waiting for his opinion. Okay. सांग बरें. स्पीकर सर, आता मुखेलमंत्री म्हणटालो सगळे इसी पुरमाण जाता आणि मंत्रीन आन्सर दिला की इसी पुरमाण जाल ना आणि तो ऑलरेडी सांगला की ऑलरेडी ओपिनियन घालला उलोवन मरे आज उलोवन दिनो 5 मिनिटे आहे 7 to 2 मिनिटे दिता तुका कोणी उलोवं नाका म्हणटा तू तुझ्याच्यान उलयला मरे. आता इट्स व्हेरी क्लियर. आता कोळसो ओ वास्को शारान जेन्ना आमी गेले सगळे कंप्लेन कोताय. इट हॅपन ड्युरिंग कोविड टाइम. ताज्या उपरांत जो तितको इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी केला पळय एग्रीइंग ऑर व्हॉट स्पीकर सर
आणि एक मिनिट, ताच्या उपरांत जो speaker साहेब, म्हाका infrastructure उलोवंक ready दी न्हू. केला, त्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेरूय भर दिवपाक जाय. जर डोम जो रेडी जालो पळय अरे, आतां ते डोमाचे issue न्हू आमी. हायवे कनेक्टिव्हिटी जी झाली पळय ती आताच झाली. वास्को प्रॉपर सिटीतलो मिनिस्टरान जे आता अरे सांगले तुम्ही सगळे तुम्ही केले हे अरे, पण त्याच्याबरोबर एक गजाल on record येवपाक जाय. ते म्हणा तुका म्हणजे डोम क्लियर जालो, हायवे कनेक्टिव्हिटी झाली, त्याच्या उपरांत हायवे वास्को सिटीतलो बायपास काढला उपरांत सर, वास्को सिटीत Speaker otherwise sir, तो असतो पळय वास्को मान्य सिटीत. मान्य मंत्री मुखेलमंत्री एक मिनिट मरे उलोवन दी म्हाका बोस मरे तू मातशें बोस तेच मरे सांग. हय. मातशें बोस मरे तू मातशें बोस मरे. सांग सांग तू. आता स्पीकर सर क्वेश्चन इज व्हेरी क्लियर. हे सुरवातेक हांवें सांगलोलें आज हे सगळे जिंदाल जावं अदानी जावं हे सगळे आज सगळे इसी थिंगा तेंगेले जरी तर चोयल्यार डबल आणि द pollution control board, whether the board minister was not chairman that time, he has agreed it is fault on part of the Goa State Pollution Control Board. पहिले स्वादर पहिले ती लेटर दिल ना त्यांक इसी फेवर केल्या. दुसरे जेन्ना ओव्हर प्रोडक्शन जाला ते ओव्हर प्रोडक्शन जे जाला तेजे रिकवरी ना अपील केला. टेक्निकल ग्राउंडाचे केस जेन्ना भायर पडा अपील करपाक जाय आसली सुप्रीम कोर्टान. आता सुप्रीम कोर्टान जेन्ना बारीक कितें तरी केस जाता तेजे अपील कोताय तुम्ही. हे कोट्यांनी रुपया कोटी कोटी कितले आता हेजेर येता. काय सर मिनिस्टर सांगला की वी हॅव सेंड फॉर द ओपिनियन तो जे सांगता ओपिनियन हा मुकोडे आम्ही ओपिनियन हा ओपिनियन वॉज ऑलरेडी सॉट. हांगासर आम्ही कोणाक Because sir, सोडूंक ना. आम्ही परत it is a very clear cut. एक मिनिट सर सेस टॅक्स जो हा पयली हो गोवा स्टेटीत आयला. दुसऱ्या तिसऱ्या स्टेटीक कोणी लागना. मुख्यमंत्री आन्सर करता मुख्यमंत्री आन्सर करता बसून घ्या. ना आता बसून घ्या. सर हे हांव मुख्यमंत्री मुखार कितें हाडपाक सोदता. Yes. हे सिलेक्टिवली जेन्ना हे ग्रीन सेसाचोय टॉपिक येलो दिस इज ऑल रिलेटेड टू कोर्ट. जेन्ना ग्रीन सेसाचे टॉपिक येलो तुम्ही डायवर्ट केलो मुगेलो क्वेश्चन. Because आता आम्ही divert केला, ताका परत answer रिकवरी केला. करपाक जाय. रिकवरी देर इज अदर Because sir, 154 crores of rupees we have recovered. the data is Because very sir, clear जवळपास that green this cess government लावपी फक्त does not गोवा have हे the एकूच will. आसा. एक मिनिट Because ऐकून घ्या एक एक मिनिट मिनिट वेट तुमका वेळ दिता सर या जिंदाला स्पीकर सर या जिंदालान 2013 till now has not paid a single rupee of cess. Speaker sir, आम्ही green cess लावपी. सरकार सारको टायमार अपील वचना. सरकार या कंपनीक टाइम दिता. Speaker sir, तो जे 10 When will you recover this? प्रश्न विचार When will you recover? सुप्रीम कोर्ट अरे जिंदाल गेला. ओडिशा तुझा प्रश्न किती प्रश्न किती तुझा तुझा प्रश्न किती तुझा प्रश्न किती बसून घ्या बसून घ्या बसून घ्या मुख्यमंत्री तुझ्या प्रश्नाचे तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर कलेक्ट केला स्पीकर सर आम्ही ग्रीन सेस कलेक्ट केला 134 crores आसा पयली ऑलरेडी आम्ही कलेक्ट केला. तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर एक अपोजिशन लीडर तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर अकॉर्डिंग टू द कन्सेंट जो हा पयली स्पीकर सर तांकां सवय जाल्ली आहा. तुम्ही जागार बसा Mr. Idi Alema, आतापर्यंत जी प्रिकॉशन घेतला ती आमच्या सरकारने सभागृहाचं कामकाज 10 मिनिटांचं घेतलं